हांगा आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा एक मेजर लँडस्लायड हांगा हे पावसांनी जायते 2-4 दीस जाले कंटिन्युअस पावस आसा आनी खंय तरी आयज दोंगर कोसळून हे मोठे मोठे खडप हे रस्त्यार आयिल्ले आसा. देवादयेन कोणाक काय हे इन्सिडंटान कोणाक मार लागू ना आनी ही घटना सकाळी 7:30 घडली. आतां इमिजिएटली हांगा कोट्टाळेचे आमदार आंतोन वाज पंच मेंबर सगळे हांगा आयले आनी इमिजिएटली हांकां एक्शन चालू जाल्लें आसा. सद्याक फाटल्यान दिश्टी पडटा ती JCB घालून हो रस्तो क्लियर करपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी फुडलो पंच जो मेंबर आसा तांच्यांनी सांगलां की हांगा एक खंय तरी रिटेनिंग वॉल बांदपाची प्रपोजल ते काय पंचायतीक घालतले. आतां लास्ट टायम पावस चड जाल्ल्यान आतां हिंगा चडशे गांवांनी आमच्या लँडस्लायड जायत आसा आनी ही मेजर लेन जशें एडी बाबान सांगला ते भशेन ही मेजर एरिया आसतना हातून सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना. सो आमी आतां MLA फोन मारून आपयलो आनी MLAनूय तें पळोवन गेलां आनी आमकां दिसता हिंगा एक झाडी घातल्यार बरी कित्याक ते कोसळत रावतले आतां. सो काम आतां ऑलरेडी स्टार्ट केलां. इलेक्ट्रिसिटी फायर डिपार्टमेंट कशें ताणें सांगले ते भशेन सगळें पावलां आतां. तशें JCB आमचें वर्क स्टार्ट केलां आतां. इमिजिएटली येयलो सराक फोन मारला MLA सर आत्ताच येयला आनी सगळें इन्स्पेक्शन केलां आनी तेणी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिलें. फायर ब्रिगेड, पुलीस, डेप्युटी कलेक्टर, इवन गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर्स आले सगळे बेगीन क्लियर कर म्हणून. आनी तो माडान म्हणटा थंय आनी कितें प्रॉब्लम जालो म्हणून MLA सर थंय गेला. पूण देव बरें कर म्हणटा MLA सराक की तेणी इमिजिएटली एक्शन घेतलें. पूण हांव म्हणपाक सोदता की ह्या रस्त्यार कंटिन्युअस लँडस्लायड जातलेच कित्याक रोड पळयत जाल्यार सगळी माती मोव जाल्ली आसा, खडपां देगेर आसा, झाडां वाडलेलीं आसा. सो हांव उपकार मागता, हांव अपील करता पंचायत, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ह्या रोडार कितें तरी मातशें तुमी करचें नाजाल्यार हांगा डेंजर आसा, मनशाच्या लायफाक डेंजर आसा. तो रोड मातसो ताबडतोब तेणी येवन इन्स्पेक्ट करचो. तें झाड आतां वायरीक लागून उरलेलें आसा. समज ते वेटान तर झाड पडलें जाल्यार वायरी बी वतले. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.